विरोधी पक्षांनी वेगवेगळे मुद्दे उपरासपाची गरज आसा, पूण खरें म्हळ्यार विरोध पक्ष विधानसभेन मातूय प्रश्न उपरासपाचें नांव घेतना. ह्या विरोधी पक्षाचेर विश्वास दवरपाचो ना. केन्नाय खंयच्याय पक्षान पांय दिवपाक हे विरोधी पक्ष फाटीं फुडें पळोवचे नात, अशी खर टिका विरेश बोरकारान विरोधी पक्षाचेर केल्या. काल पासून जे कट मोशन्स घालपाक जातले बींग अ सिंगल लार्जस्ट ऑपोजिशन पार्टी जी काँग्रेस पार्टी आसा ती तेंच्यांनी एक पासून कट मोशन घातलेले. सो खरें म्हटल्यार वायट गोश्ट दिसता की जी सिंगल लार्जस्ट पार्टी आसा तेंचो जो एकवट आसा तो एकवट ना आनी ऑपोजिशनान खंय ना खंय आमी सिंगल हँडेडली आमकां काम करचें पडटा. जावं दोग तीग जाण आसा तेच आयज हें करता मिन्स मॅक्सिमम पॉयंट्स रेज आउट करता. सो खरें म्हटल्यार सगळ्यांनी मेळोन एक एक पॉयंट्स काडपाक जाय जे करून सगळ्यांक इजी पडटलें आनी एक बऱ्या पैकी आमी एज अ ऑपोजिशन म्हणून रावंक शकतले. मात तें दिसोंक जायना. तुमकां खबर आसा आयज तेंच्या भितर कितें चालू आसा तें आनी हें चालूच उरतलें फुडें पासून केन्ना कितें जाय सांगून वचूं केन्ना ते दुसरे वाटेन वचत तेंय सांगून